नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकार सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स। सीझेडएमपी जनसुनावण्या आड उत्तर दक्षिणेत ऍक्टिव्हिस्ट राजकीय फुडाऱ्यांची निवेदना रातची सुनावणी म्हूण सरकाराच्या नावान शबय मुख्यमंत्री म्हणटा सगळें व्यवस्थित जालां। टॅक्स खात्यान रेड मारपाची पाळी हाडनाका, तंटे असल्यार खात्या कडेन वचात, खात्याची सगळ्यांचेर नजर, मुख्यमंत्र्याची शिटकावणी, आल्तिनार उक्तें नवें राज्य कर भवन। कोविड कर्फ्यू आनीक वाडटलो, निर्बंध आनीक सदळ करपाचेर चल्ला विचार, परिस्थिती अजूनय म्हणपा सारकी सेफ ना, मरणा पॉझिटिव्हिटी सेफ झोनात ना, मुख्यमंत्री उलयलो। गोंयचो नवो राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लेचो 15 जुलयाक सोपूतविधी, बीजेपीचो अध्यक्ष नड्डा सोमारा मंगळारा गोंयांत, वेंचणुकेची तयारी, राजकीय परिस्थिती, संघटनेचो रिव्ह्यू। शिक्षकांनी आनीक मातशे कष्ट घेतल्यार ऑनलायन ऑफलायन क्लासीचे कोफुजांव सुटूं येता, आंबेडे नगरगांव हायस्कुलाची देख, शिक्षकांचे होम विजीट, शिक्षण भुरग्यांच्या दारांत। आणि मुरगांव शांतीनगरच्या 400-500 घरांक सध्या तरी थाकाय, घरां आशिल्ली जमीन ओडिपीत एअरपोर्ट पार्किंग म्हूण दाखयले ती कडेक काडची, मुख्यमंत्र्याचो पीडीएक निर्देश। सीझेडएमपीच्यो जनसुनावण्यो बेकायदेशीर, पुराय प्रक्रिया रद्द करची म्हूण उत्तर दक्षिण गोंयचे ऍक्टिव्हिस्ट राजकीय फुडाऱ्यांची निवेदनां। दक्षिणेत कांय गद्दार खंय रातचेच सुनावणेक राविल्ल्यान सकाळच्या आदीं सुनावणी गुटलायली। ऍक्टिव्हिस्टांचो बोवाळ, काँग्रेसीचो नांवाक विरोध, सरकार आयल्यार खंय आप लोकांक जाय तसो प्लान करतले, मुख्यमंत्री म्हणटा सुनावण्यो व्यवस्थित जाल्यात। दक्षिण गोंयांत कांय गद्दार खंय रातया चोरया जनसुनावणेक गेल्ल्यान ऑफिसरांनी सकाळ म्हणसर जनसुनावणेचो माटो उखल्लो, गद्दारांच्या नांवान शबय। And all of us took a collective decision and we left that venue. We told the administration also, Tinga, we will come tomorrow. Sad to say that some of the so-called saviors of Goa, they came at night. Chora machin Rachi Eon, they disposed here. They disposed here and brought down the movement of the people. We had taken a decision. They came and spoke. What did they speak? So yet these are the traitors. Shame for all these people. And ye to ek padri yaha. एक padri, I want to say this. So traitors are among us. Please identify them. Ye fal Elisa Mambostole. They are the one who have destroyed this movement today. Ye munsha lagon ye amge South Goa hearing bond zala. Kitle lok elo ha zulopak. मडगांवां कलेक्टराक सुनावणे आड निवेदन। In the morning they should have waited over here rather than just packing it up like this. So yeah, bulldozing zalo. Waka full plan is going to be a mess again, and we are not going to leave like this. We are not going to leave. It will be for 2 days. They said they are going to continue for 2 days or 3 days still, but there is nothing. उत्तरेतूय ऍक्टिव्हिस्ट निवेदन घेऊन सीझेडएमपीच्या पणजे ऑफिसात पावले। आम्ही आयल्या डायरेक्टर ऑफ एनवायरमेंटा विचारपाक की तुवें ही ऑर्डर कशी काडली, दीस रात चालू दवरपाक, कित्याक NGTची ऑर्डर क्लियरली सांगता की हियरींग सारके भशेन जावपा जाय, सगळे लोकांक उलोवपाक चान्स मेळपा जाय, आनी जाय जाल्यार हियरींग कितलेय दीस दवरूंक जाता म्हूण NGTची ऑर्डरीन बरयल्लें आसा। ऑर्डरीन आसा जाल्यार तुमी दीस रात कशी दवरूंक शकतात? So would you challenge this public hearing now? We will challenge. आमी कायद्यान चॅलेंज करतले। आप म्हणटा जनसुनावणेची पद्धत बरोबर ना, बीजेपी जाय ते करता, काँग्रेस करूंक दिता, विरोध नावाक। खूपशा पंचायतींनी गावच्या लोकांनी मिळून प्लॅन तयार केल्या, ते प्लॅन जर आमी घेतले जाल्यार हो जो प्रोसेस आसा तो आमकां रोखडो कंप्लीट करपाकूय बीन जातलो। रियली काँग्रेस आनी बीजेपी आर द साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। तेणी काल सिद्ध केलें, ते सुसेगाद बशिल्ले, तांकां कोणाचेच पडूंक नाशिल्लें, आपले मास्क घालून सारखे VIP अशे बशिल्ले, हाजेर आमी निशेध करतात। जनसुनावणेचे फुडें कशें कितें काय म्हूण मिडियान मुख्यमंत्र्याक विचारले, सुनावण्यो खंय व्यवस्थित जाल्यात। सीझेडएमपीचे हियरिंग जे आसा पळय काल दोनूय कलेक्टरांनी व्यवस्थित रित्या घेतला, तांचे रिपोर्ट्स ते सबमीट करपाक जाय पयलीं, सबमीट द रिपोर्ट टू द कोर्ट अकॉर्डिंग टू
but preparation was not good. लोकांचे म्हणणे आले प्रिपरेशन सारखे नसल्यामुळे सगळीकडे पॅन्डल घातलेले सगळीकडे सगळ्यो सोयी आसल्यो Plan बीन तिका सारकें दाखोवंक नासलो. मॅपात दाखवून पोडियम दिवं ना. हांवें फॉलो केलें हांवें तेजेकडे रिव्ह्यू घेतलो त्यानुसार दोन्ही कलेक्टरांनी व्यवस्थित रित्या सगळं दाखवलं. We have completed the hearing. Now, if there are still problems, there are two things what the people can do. It is till the 15th of this month. We will take written objections and suggestions or whatever they want to stay in the GCDMA office at Panjim. Plus, our minutes of yesterday's hearings, whatever people have said, are already almost uploaded on our website. They should examine their whatever they said, whether it is right or wrong. And if it is wrong, if it is wrongly recorded, it is wrongly recorded as per their say, they can please give us in writing and we will correct those minutes of yesterday's hearing. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. टॅक्स खात्यान रेड मारपाची पाळी हाडनाकात. तंटे असल्यार खात्या कडेन वचात. GST चुकयतल्यांक मुख्यमंत्र्याची शिटकावणी. सगळ्यांचेर नजर आसतली. टॅक्स बुडयतल्यांचेर एक्शन जातली म्हूण मुख्यमंत्री आल्तिनार नव्या गोवा राज्य कर भवनाचें उक्तावण करतना उलयलो. ब्रेस्तारा एका GST बुडोवपी डिलराक अटक केल्ली. GST येत सावन 4 वर्सांत पयली अटक. की कोणाचेर तरी रेट केली आमचेर ती पाळी हाडची न्ही कोणीच. अजूनय बी कर चुकोवपी खूब जाण GST कर चुकोवपी तांकां दिसता म्हणजे सरकारच्या दोळ्या आड आमी सगळ्यो गजाली करपाक शकतले. बट तें आतां शक्य जावचें ना. तितके एक्सपर्ट रित्या आमचे सगळे ऑफिसर्स वेगवेगळ्यो वेज आसा त्या वेजच्यान सगळे जाण काम करपाक लागलेले आसा. बरेच जाण मागीर प्रेशर हाडटात. बरेच जाण मातसो वेळ सोड म्हणटा. म्हणजे राज्याचो 20-20 कोटी रुपया 40-40 कोटी रुपया जर टॅक्स भरपाचो आसत जाल्यार तो जर टायमार भरीत जाल्यार म्हाका दिसता आमकांय बी खंय तरी रेट घालची पडची ना. कोविडात राज्याची येणावळ 10% मेरेन पडिल्ली. आनीक 2-1 म्हयने ती 50% मेरेन उरतली. उपरांत वाडटली म्हूण सरकाराचें गणीत. ह्याय फावटीच्या पॅन्डेमिकात आमी फाटलो पुराय रिव्ह्यू घेवपाक पावूना. बट जर लॉसीस जो आसा इट इज मोर देन 50% लॉसीस हो आमकां ह्याय पॅन्डेमिकान इन द सेकंड पॅन्डेमिकान सुद्दां त्याच पद्दतीन मेजर लॉसीस हो आमकां जाल्लो आसा. मजगती गोवा कॉलेज ऑफ इंजिनियरींग आनी इंडियन प्लंबिंग असोसिएशनाचो MOU केलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 15 जुलयाक गोंयच्या नव्या राज्यपालाचो सोपूत विधी. सकाळीं 11 वरांचेर PS श्रीधरन पिल्ले राज्यपाल पदाचो सोपूत घेतलो. सोपूत दिवंक मुंबय हायकोर्टाचो मुख्य न्यायाधीश येतलो म्हूण मुख्यमंत्र्यान सांगलां. मजगतीं BJPचो अध्यक्ष JP नड्डा सोमार मंगळार गोंय भेटेर येता. वेंचणुकेच्या तयारेंत राजकीय परिस्थिती आनी संघटनाचो रिव्ह्यू. सगळे आतापर्यंत परत अजूनही उगडे जावचे ना. अजूनही बी 3 ते 4 हेच्या मदीं पॉझिटिव्हिटी रेट आसा आनी अजूनही बी 3 ते 4 डेथ ह्यो डेली जाता. त्या खातीर आनीक थोडे दीस आमकां स्टेट कर्फ्यूचेर विचार करपाची गरज आसा. होईल का कितें रिलॅक्सेशनाचो विचार. 15 जुलयाक गोंयच्या नव्या राज्यपालाचो सोपूत. सकाळी 11 वरांचेर PS श्रीधरन पिल्लय राज्यपाल पदाचो सोपूत घेतलो. सोपूत दिवंक मुंबय हायकोर्टाचो मुख्य न्यायाधीश येतलो म्हूण मुख्यमंत्र्यान सांगला. गव्हर्नरांचो शपथविधी जो आसा हो 15 तारखे दीस फायनलायज जाल्लो आसा. 15 तारखे दीस 11 वरांचेर चीफ जस्टीस ऑफ इंडिया मुंबय ब्रांच हे येवपाचे आसा आनी ताचो शपथविधी हो राजभवनाचेर जातलो. मजगती BJPचो राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा सोमार मंगळार गोंय भेटेर येवपाचो आसा. JP नड्डाजी हांची विजीट सोमार आनी मंगळार अशा 2 दिसा प्लॅन जाल्ले आसा. 1 दिसान हो कार्यक्रम फुडें गेल्लो आसा. शिक्षकांनी आनीक मातशे कश्ट घेतल्यार ऑनलायन ऑफलायन क्लासींचे कोफुजांव सुटू येता. 70 आंबेडे नगरगांवचे सरकारी हायस्कुलाची देख. ह्या स्कुलांतलीं चडशीं भुरगीं राना वाठारांतलीं. मोबायल रेंजीचो नित्याचो प्रॉब्लेम. स्कुलान ऑनलायन ऑफलायन क्लासी बरोबर होम विजीट क्लासींचोय टायम टेबल करून भुरग्यांच्या शिक्षणाचो प्रस्न तडीक लायलो. खासा रिपोर्ट. सध्या ऑनलायन ऑफलायन क्लासींचो इशू चलता. चडशा गांवांनी मोबायल रेंज नाशिल्ल्यान भुरग्यांक ऑनलायन क्लासी चुकतात. उपाय काडात म्हूण सगळ्यांचीच मागणी. 70 आंबेडे नगर गांवचे सरकारी हायस्कुलान ताचेर वेगळ्या टायम टेबलान उपाय काडला. ऑनलायन क्लासीं बरोबर ऑफलायन अभ्यास. तशेंच ज्या गांवांतल्यान भुरगीं येतात थंय होम विजीट.
गांवांत वचून स्कुलाच्या भुरग्यांक एकठांय हाडून तांच्यो अडचणी समजून गायड करप. आमी कितें केलें, गांवागांवांत गेले, भुरग्यां कडेन संपर्क केलो, भुरग्यांक आमी वर्कशिटां दिली, भुरग्यांक नोट्स सप्लाय केले, भुरग्यांक रिसोर्स मटेरियल दिले आनी मागीर आतां फुडें आमी जेन्ना आमकां तें मटेरियल दिल्या उपरांत आतां भुरग्यांक सांगलें की तुमी अभ्यास स्टार्ट करा, तुमकां कितें डिफिकल्ट आहा जाल्यार आमकां तुमी कॉन्टॅक्ट करा. कॉन्टॅक्ट जावन आमी परत दुसऱ्या फावट आमी त्याच वाड्यार वतले. एकदां त्या वाड्याचो आमचो सोमार ते शेनवार पर्यंत आमचो दीस ठरलेलो आसा आनी ह्या आठवड्यान बुधवारचो दीस आसा पळय आमी होम विजीट दवरला. आमचें ऑनलायन शिक्षण चालू आसा, ऑफलायन चालू आसा, पूण तरी आसतना ज्या भुरग्यांक ऑनलायन ऑफलायन जायना तरी आसतना आमी एक ह्या दिसा बुधवारचो दीस आसा पळय त्या त्या दिसा आमी भुरग्यां कडेन वयता. भुरग्यांचे कांय प्रश्न आसा, तांचे कितें डिफिकल्टी आसा, विशया माध्यमांतल्यान डिफिकल्ट आसतल्यो, तांच्या अभ्यासा मदल्यान कितें डिफिकल्ट आसतल्यो त्यो आमी सॉल्व करपाचो प्रयत्न करता. हायस्कुलाच्यो टिचरी होम विजीट दितात, मात हाय सेकंडरीच्या भुरग्यांचो रेंजीचो इशू उरता. तांकां रेंजीक लागून दिसपट्टी 8-8 किलोमिटर पायपीट. हांगा रावपाक बी आमकां भंय दिसता. पावस पडत जाल्यार नेटवर्क मेळना सारकी आनी आमची बुकां बीन भिजता. हांगा रानान बी रावपाक आमकां भंय दिसता. ते हायस्कुलाचे सर गांवांनी वचून शिकयता तांकां, बट हांव आतां हायर सेकंड्रीन वयता आनी आमच्या स्कुलान खूब भुरगे आसता, सो आमकां ते जायना आनी आमकां ऑनलायन क्लासाकच येवचें पडटा. एक्चुअली गव्हर्मेंटान लॅपटॉप आणि टॅब जे डिस्ट्रीब्यूट केल्ले एका वेळार ती स्कीम काडलेली, ती स्कीम एक्चुअली आयज परतून काडपाची गरज आसा. कित्याक तर भुरग्यांक आयज ऑनलायन एज्युकेशनाक लागून टॅब हे खूब गरजेचे आसा. स्टुडंटा खातीर वाळपयच्यान कल्पेश गांवस. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच परत मेळया. Are you suffering from asthma and want an instant cure? Visit Manohar Ayurveda. We've got proven Ayurvedic medicines. They guaranteed cure within 3 days with 0 side effects. Freedom from inhalers. Finish asthma before it finishes you. Visit our center today for a free asthma checkup at Cameron Kingdom, Goa. मुरगांव शांतीनगराच्या 400-500 घरांक सध्या थाकाय. तांची घरां आशिल्ली जमीन ओडिपींत एअरपोर्ट पार्किंग म्हूण दाखयल्या ती कडेक काडची म्हणून मुख्यमंत्र्यान खंय पीडीएक सांगलां. वास्को गेल्ले कडेन थंयचे नगरसेवक आनी आमदार कार्लोसान इशू मुख्यमंत्र्या फुडें काडलो. घरां मोडटले, एअरपोर्ट पार्किंग जातलें म्हूण थंयचो लोक खंय भिला. पीडीएचोय प्लॅन ओपन आसा सगळ्या जवळपास थंयसर तेज्या म्हणण्या प्रमाणे 400 ते 500 घरां आसा. थंयसर पीडीएन ताका पार्किंग म्हणून लायल्ली, पण ती 50 वर्सां पासून लोकांची घरां एक्झिस्टींग आसा. लोकांक रिलीफ दिवपा खातीर हांवेनूय बी ऑलरेडी सांगलां परत एकदां रिकन्सिडर करून तो पार्किंग लॉट म्हणून तो काडून उडोवचो, जेणे करून तो इन फ्युचर थंयसरल्या घरां खातीर तो प्रॉब्लेम उरचो न्ही. तेंच्यांनी पार्किंग वेगवेगळे जागा ज्या जाग्यार ओपन स्पेस आसा, पार्किंग आसा थंय दाखोवची. हे फावटी पीडीएक सांगलां की ती पार्किंग आहा पळय, पार्किंग म्हणून जसं तेंच्यांनी मेन्शन केलां तें काडून थंय ऑलरेडी एट प्रेझेंट एक्झिस्टींग रेजिडेन्शियल हावजीस आसा हें मेन्शन करचें. आयज सीएम म्हाका डिस्कस करता इशू आनी सीएम म्हणटाले ओडीपी इज ओपन, वी कॅन डिलीट दॅट. सी देर आर मिस्टेक्स बाय द ओडीपी म्हणल्यार कितें जालो ना, कितें एरर आसा जाल्यार वी कॅन क्लॅरिफाय द एरर. सो दीस वे वील क्लॅरिफाय आनी जर इशू करपाक गरज ना.
आमची जी शांतीनगरची घरां आसा म्हणजे म्हाजो वॉर्ड नंबर 21 आमची जी घरां आसात ती एअरपोर्ट पार्किंग अशी ओडीपीचेर मार्क केलेली आसली. थंयसर एक 400-500 घरां आसली आनी हो एक सिरियस इशू जाल्लो आनी सगळ्या मदीं एक भंयसो निर्माण जाल्लो. सीएमा फुडें आयज आमी पुटअप करून सीएमान आमकां एक पॉझिटीव अशी आउटकम दिल्लो आसा. म्हणजे सीएमान PDMSक सांगून ती जागो बेगींतल्या बेगीन डिनोटिफाय करून पार्किंग डिनोटिफाय करून आमची जी घरां आसा ती मार्क करून हो इशू सॉल्व जातलो अशें आमकां सांगलेलें आसा. 10 जुलयाक काँग्रेसीच्या 10 आमदार बीजेपींत गेल्ले. त्या दिसाचो निशेध करूंक आम आदमी पार्टीन वेगवेगळ्यो कार्यावळी दवरल्यात. पार्टीची सप्तकभराची लेट अस क्लीन गोवा पॉलिटिक्स मोहीम फाल्यां सोंपता. ते निमतान आपाची राष्ट्रीय म्हणयारी आतिशी गोंयांत आयल्या. शुक्रारा दनपारां ती दाबोळे लँड जाली. Everybody knows that there's only one party here. Congress and BJP is the same party. You have MLAs who get elected from one party, they get elected from the Congress because people are sick of the ruling party, and then they go whole soul to BJP and help them form the government. This is the kind of politics that has been going on in Goa. And the people of Goa are tired of this politics. They want to clean politics, and now they see the Aam Aadmi Party's broom is the only way to clean politics, and that's why we are here. 10th is the very day when the people who were elected to oppose the BJP, 10 of them went into the BJP and helped them form the government. And I think that the people of Goa are disillusioned. The people of Goa want change. The people of Goa want clean politics, politics that works in their interests. Aam Aadmi Party is determined to do more than just open an account in Goa. Aam Aadmi Party is here to clean Goan politics and to bring ground level change for the people. पर्पज आसा आनी 3 तारखेर 3 जुलयाक एक कॅम्पेन स्टार्ट केल्ली लेट्स क्लीन गोवन पॉलिटिक्स म्हणून. आनी फाल्यां ती कॅम्पेन ती कंक्लूड करपाक गेल्या आनी ती प्रेस कॉन्फरन्स घेवन ती कंक्लूड करतली. आज गोंयकारां कडेन आमी सगल्यांक मागता की हे 10 जाणांक बॉयकॉट करचे, हे काँग्रेस पार्टीकूय बॉयकॉट करची आनी हे जे BJP पार्टीन जे हे 10 जाणांक घेयल्या इम्पोर्ट केल्या तांकांय बॉयकॉट करचे. काँग्रेसीची मार्गाये आड रॅली सांखळे पावली. दिवचल 70 तालुक्यांतल्या काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी ही रॅली काडिल्ली. फुडारी बैलगाडी घेवन सांखळे मोदी सरकारा आड घोशणा दीत भोंवताले. पेट्रोल गॅसाक पेटलो उजो. रस्त्यार रांदन थाटून मांडून च्या केली. पेट्रोल डिझेलाचो प्रेस देंवयात. रांदपाच्या गॅसाचो सिलिंडर सवाय करात म्हूण मागणी. अरे सवाय जाय पेट्रोल डिझेल सवाय जाय पेट्रोल डिझेल सवाय जाय मोदी सरकार हाय अबकी बार पेट्रोल डिझेल वाढले की सगळ्या भाजीपालो जे आमकां शेजारच्या राज्यांतल्यान जे येता, बेळगांवच्यान जी आमकां भाजी येता, फ्रुट्स येता, दूध, तांतयां, चिकन हेचे आज रेट्स वाडलेल्यो आसा. सो हे सरकारान आज तो लोकांक रिलीफ दिवपाक जाय आशिल्लो. रिलीफ दिवचे सोडून आज लोकांक आज ह्या सरकारान काबार केल्ले. आम्ही समाजले शेती येतले केव्हा येतले 10 वर्षां जाली अजून पर्यंत येयलो ना. आणि सबका साथ सबका विकास कोणाचो विकास केलो? आमचो केलो. कोणाचा घर भरला? आमचा भरला. आज हे प्रतीक जे आसा बैलगाडीचे हे फक्त म्हारगायेचेच प्रतीक न्ही. हे प्रतीक बैलांचे तुम्ही बैल आसतलो असो लोड पडलेलो. जशे जशे वयर लोक चड बसले हेचेर लोड येयलो आनी ते बावडे सामके अस्वस्थ जाल्या. आज हीच परिस्थिती देशाच्या लोकांची जाल्ली आसा. 35 रुपया 63 पैसे ऍक्च्युली हेचे कॉस्ट प्रायस वेगळी वेगळी टॅक्स घालून 100 रुपयांचेर गेल्या आनी हांकां डिझेल पडटा 36 रुपया 16 पैसे. म्हणजे आयज जर हांकां मदत करपाक जाय जाल्यार ह्याच कॉस्ट प्रायसाचेर ते मदत करपाक शकतात. आमी प्रमोद सावंत सरकारा कडेन मागता, मोदी सरकारा कडेन मागता सद्याक टॅक्स सगळी करात आनी पेट्रोल हे 35 रुपयान आनी डिझेल हे 36 रुपयान तुम्ही दियात सगळ्या देशभर लोकांक. राम मंदिराकडे कशें करून करप्शन केलां हें उगडी जाल्लें आसा. सो तुमी आनी ते राम मंदिर आनी हिंदू धर्म हेचेर पोसतात हे हिंदूचे दुस्मान. ह्या सरकाराक बेगीनच्या बेगीन गोंयच्यान तडीपार करपाची गरज आसा.
पेडणे हणखणे उदरगतीक फाटींच, कितल्या घरांक अजून लायट उदक ना, कांय जाणांच्या घरांक धड वण्टी पत्रे नात. मिशन फॉर लोकलाच्या राजन कोरगांवकारान इशू घेतलो. हणखणे असल्या 2 घरांक व्हिजीट मारून ताणें स्वता परिस्थिती पळयली. 4 फावट आमदार जालो तरी बाबूचो हणखणच्या लोकांक खंय कांयच उपेग जाल्लो दिसना. हणखण्या कालव्या लागसार फाटल्या 30 वर्सां सावन रावपी हो बबन लंबराचो घराबो. घर बांदले, अजून लायट ना नळ. लाईट ना म्हणजे घर बांधल्यापासून म्हाका लाईट नात. आता ती पडची घेतलेली एकट्या कडून सांगायची ती त्यांनी कट केली. दिवे पेटोवन रात काडप, दिवे डिझेलाचे, हो विकास काय म्हूण राजनाचो प्रश्न. आमचो डेप्युटी सीएम ह्याच बघा, हीच ती डेव्हलपमेंट, हेच ते दिये जे डेव्हलप झालेत ते. म्हाका सांगायचं आसा, तू म्हणते न्ही सद्या डेव्हलप जाला, रस्ते झाले, लायटी झाले, ह्या घरात अजूनही दिवो पेटता. आम्ही असं प्रत्येक वाड्यावाड्यांनी केले, कितलेशेच गोष्टी येतले. कसली डेव्हलपमेंट? बाबू आजगांवकर सांगता की आपण खंय कमी पडलो तो दाखय, जंय आपली बोटी वयता थंय आपण तुम्ही बोटी दाखया, थंय आपलो विकास असता. आम्ही एका बोटये दाखोवन सांगता ह्यो तुवें पळय विकास. आता हे दुसरे घर, घराक वण्टी ना, ताडपत्री ना, चुट्टा ना, लायट न दुसऱ्याची घेतात. वेंचणूक तेगली काय फक्त पोकी उतरां. इलेक्शन वखदार कोण इल्ले तुमच्याकडे? इलेक्शन हप्ता येतो इलेक्शन. हा, मग त्यांना कितले फावटी इल्ले? आम्ही करतो तुमचा आदर्श गाव. कसलो आदर्श गाव? एका आदर्श गाव ह्या भुरग्यांनी कसा शिकपाचा शाळेत, ह्या भुरग्यांनी कसो अभ्यास करूचो दिया खाली. 4 फावटीचो आमदार बाबूक राजनान बरोच धुलो. घराक ह्या भिंती ना, हे फक्त कपडे लावून भिंती केलेले असत. बाबू बघून घे, हय जाल्यार ऍड्रेस तुका आम्ही दितो, प्रोवाइड करतो. हणखणे गावान जैते नळ ना, ते लाईट ना, भिंती घराक ना, ही आमचे पेडणेकाराची वस्तुस्थिती असा. बाबू बाबू एवरी टाइम म्हणते खूप बोट दाखयतो विकास. ह्योच तो, हे बघा बोट दाखयते मी तुमका सकाळच्यान कितले विकास दाखयले ते. त्यांच्यानी सांगला मत मागूक तू आठवणीन येता, पण केन्ना भितर सरलो ह्या घरान? आम्ही लोकल हे सदां थंय येतलो, आमकां येवचाच पडटला. किंवा ना जाल्यार लोक आमच्या मदीं येतले. आमचे हे लोक तुझ्या मडगांव येऊ शकना, ज्यांका भिंती ना, घरां ना, रावपाक जागो व्यवस्थित ना, ज्याच्याकडे पाणी ना, नळ ना, ते तुझ्याकडे मडगांव येतले प्रॉब्लेम घेऊन. प्रुडंटा खातीर मकबूल मार्गी म्हणी. फोंडे तळावले झाड पडून एकलो जखमी. 63 वर्सांचो दास नायक जखमी जाला. चीच कोसळून अर्दी घराच्या स्टोर रूमार आनी अर्दी गाडयेर पडली. फायर ब्रिगेड पावता म्हणल्यार जाण्टेल्याक फोंडे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत शिफ्ट केल्लो. एक गाडी हातूंत डॅमेज जाल्या. कवळे पंचायत वाशीन घेवचें म्हूण लोकांची जागृताय करता आनी प्रोत्साहनय दिता. जाता तितल्या लोकांनी पुराय वॅक्सिनेटेड जावचे म्हूण कवळेचो सरपंच राजेश कवळेकाराचो उलो. एप्रिलांत कवळे सरस्वती हायस्कुलांत वाशिनां दिवंक सुरवात केल्ली. पंचायत घरांनी वचूनय वाशिना खातीर लोकांक तयार करता. हेल्थ डिपार्टमेंट हांच्या हांव एज ए सरपंच म्हणून सेकंड डोसाक ताचें स्वागत करता. 16 एप्रिलाक आमी श्री सरस्वती हायस्कुलानूच फर्स्ट डोस दिल्लो. आज आमचो सेकंड डोस आनी त्याच बरोबर 18 वर्साच्या भुरग्यांकूय आज आमी हांगा फर्स्ट डोस दितात हेल्थ सर्विसा कडल्यान. सो हे सगळें ऑर्गनायज करतना आमचे मडकयचे आमदार माननीय सुनील ढवळीकर यांच्या माध्यमांतल्यान ग्रामपंचायत कवळे यांचे संयुक्त विद्यमानान आज हो आमी कॅम्प हांगा आयोजीत केल्लो आसा. कंप्लीट वॅक्सिनेशन जावपाक जाय ह्या दृश्टिकोनांतल्यान पंचायतीचो प्रयत्न आसा. आमी प्रत्येकाक विचारतात, म्हणजे आमच्या पंचायतीन जेन्ना येता जावं रेजिडेन्शन घेवपा येता किंवा इन्कम घेवपा येता. सो आमचो जो स्टाफ आसता LDC किंवा आमचो सेक्रेटरी सगळ्यात पयलीं आमी तांकां सांगलें तुमी वॅक्सिनेशन घेतला काय ना हें पयलीं विचारा म्हणून. आनी जर कोणी वॅक्सिनेशन घेवना जाल्यार आमी तांकां गायड करता की तुमी वॅक्सिनेशन घेवपाक जाय. आनी त्या पद्दतीन आमचो एक गवळीवाडा वयर आसा, हेंच्यांनी वॅक्सिनेशन घेवूं नाशिल्लें. काल तांकां आमी तेंचे वचून तांकां कॉन्टॅक्ट केलो आनी आज ते सगळे लोक वॅक्सिनेशना आयिल्ले आसा. हें बुलेटीन इतल्यार सोंपता.
प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. 4 चौकांक मास्क घालात, विस्कळ भोंवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.